नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका स्लोवाकियाची राजधानी आशिल्ल्या ब्रातिस्लावाक उर्बेभरीत येवकार दिलो. स्लोवाकियाचे विदेश वेव्हार मंत्री जुराज ब्लानार हांणी तांकां पारंपारीक स्लोवाकीय पद्दतीन येवकार दिलो. 1993 वर्सा स्वतंत्र राष्ट्र म्हूण निर्माण जाल्ल्या उपरांत स्लोवाकियांत भेट दिवपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे पयले भारतीय पंतप्रधान आसात. प्रधानमंत्र्यांची भेट भारत आनी स्लोवाकिया हांचे मदले संबंद अदीक व्यापक आनी घटमूट जावपा खातीर उपकाराक थारतले असो हावेस आसा. येवकाराच्या सुवाळ्यांत भारतीय वंशाच्या लोकांनी प्रधानमंत्र्यांचो जय जयकार केलो. स्लोवाक संगीतकारां कडल्यान वंदे मातरम आनी वैदीक मंत्रांचें सादरीकरण जालें. पारंपारीक स्लोवाक लोकनाच आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचें लेगीत आयोजन केल्लें. फ्रांसांतल्या एव्हियन हांगा 52वी G7 शिखर बसका आयच्यान सुरू जाता. 3 दीस चलपी ह्या परिशदेक कॅनडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन, अमेरिका आनी युरोपियन युनियन ह्या देशांचे फुडारी वांटेकार जातले. फ्रांसान भारता सयत ब्राझील, इजिप्त, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतार, सौदी अरेबिया, सिरिया, युक्रेन आनी संयुक्त अरब अमिराती ह्या देशांक लेगीत खासा आमंत्रीत म्हूण आमंत्रण दिलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो ह्या G7 शिखर परिशदेंत सेगीत 13वो वांटो आसा. ते फाल्यां ह्या बसकेंत विचार मांडटले. ह्या परिशदेंत भूराजकीय आव्हानां, आंतरराष्ट्रीय शांतता, जागतीक सुरक्षा, संतुलीत अर्थीक उदरगत आनी सध्या सुरू आशिल्ल्या संवसारीक संकश्टाचेर खोलायेन चर्चा जावप अपेक्षीत आसा. आयुष मंत्रालयाचे वतीन नवी दिल्लींत 12व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान औपचारीक कार्यावळीक सुरवात जाली. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुखेल कार्यावळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हजेरेंत कलकत्त्यांत जातली अशी माहिती दिली. मुखेल कार्यावळी मजगतीं कलकत्त्याच्या हुबळी न्हंयचे 500 व्हडयेंतल्यान योग सत्रांचें आयोजन जातलें अशी माहिती तांणी दिली. सुमार 4 लाखां परस अदीक लोक ह्या कार्यावळींत वांटेकार जावपाची अपेक्षा आसा अशें मंत्री जाधव हांणी मुखार सांगलें. साथियों, IDY 2026 का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे. इससे पहले IDY 2026 की तैयारी के अंतर्गत देश भर में विभिन्न काउंटडाउन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक भी आयोजित किए गए हैं. नई दिल्ली में 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम हुआ. महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिवसीय कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्हा शांतिवनम में 50 दिवसीय आयोजन का तथा खजुराहो में 25 दिवसीय काउंटडाउन ने देश भर में योग के प्रति अभूतपूर्व उत्साह पैदा किया है. इसी क्रम में 13 जून से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर गंगा तट योग यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. गंगोत्री, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, हुगली और गंगा सागर तक यह विशेष अभियान योग, पर्यावरण संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका प्रधानमंत्री पदार 12 वर्सां पुराय जाल्ले खातीर पेडणे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन धारगळे नितळसाण मोहीम आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, थळावे आमदार प्रवीण आर्लेकर, जिल्हा पंचायत वांगडी श्रीकृष्ण हरमलकर, राघोबा कांबळी, भाजप प्रभारी डॉ. सुखाजी नाईक, भाजपा मंडळ अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकार, सरचिटणीस उषा मांद्रेकर आनी हेर लोक प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी नितळसाणीचें म्हत्व ह्या वेळार व्यक्त केलें. मतदारसंघाचो हो कार्यक्रम आज आमी सुकेकुळण हांगासर क्लिननेस ड्रायव्ह करतात आनी हांवूय ह्या कार्यक्रमांत सहभागी जावपाक म्हाका एक संद मेळ्ळी. आमी हो कार्यक्रम क्लिननेस ड्रायव्हाच्या नंतर एक पेड माके नाम तशें आनी एक कार्यक्रम आसा की आमी प्रत्येकान एक झाड लावचें आनी तें झाड लायता आसतना आपल्या आवयचें नांवान थंय झाड लावचें, जेणे करून तेची काळजी घेवंक जाय. हो एक कार्यक्रम आसा. पण क्लिननेस ड्रायव्हाच्या संदर्भात जशें आतां प्रवीणान सांगलें की आमी तेचें अवेरनेस, कारण आमी पळयतात
की ज्या ज्या वेळाचेर प्रधानमंत्री एखादो त्यांचो वाढदिवस आसत 17 सप्टेंबरचा आसत किंवा बाकीचे कार्यक्रम जेन्ना जेन्ना आमी कार्यक्रम करतात ताच्या भितर क्लिनेस ड्रायव्ह जी आसा ताका सदांच प्रायोरिटी दिल्ली आसा आणि म्हणून जेन्ना ते प्रधानमंत्री जाले तांच्यांनी पयलें भाशण जे लाल किल्ल्यार केलें तातूंत भारत स्वच्छता अभियान मांडलें आणि ह्या भारत स्वच्छता अभियानाचो आज आमी पळयतात ज्या तरेन अवेरनेस जाल्लें आसा आज प्रत्येक घरा भितर टॉयलेट आसतलें आनी ते अवेर करत आसतात की लोकांनी कचरो रस्त्यार उडोवचो न्ही इतलें सांगून सुद्दां लोक हाडून उडयतात तुमी आतां पळयलें कशा पद्दतीन सुंदर असो रस्तो केला पण त्या रस्त्यार हाडून घरांतलो हे हाडून कचरो थंय उडयतात हांगा आमचे जिल्हा पंचायत आसत किंवा आमदाराच्या प्रयत्नान सगळ्या पंचायतींक कचऱ्याची वेवस्था करपाक गाडयेची वेवस्था आतां आमचो हरमलकर संघटना दिल्ली आसा आनी त्यामुळे लोकांनी आपलो समजूतपणपणा करूं जाय. हळदोणेचे आदले आमदार आणि भाजप फुडारी ग्लेन टिकलो हांणी आपल्या कांय कार्यकर्त्यां वांगडा आयज कोमनीदाद प्रशासक पांडुरंग गाड हांची भेट घेवन म्हजें घर येवजणेंतल्या प्रलंबीत अर्जा विशीं म्हायती घेतली. म्हजें घर येवजणेचो लाव घेवपी गरजू लोकांक कोमनीदाद संस्थे कडल्यान आडमेळ्याविणे सहकार्य मेळचें अशी विनवणी आमदार टिकलो हांणी ह्या वेळार केली. आमच्या मतदारसंघात चोड नाशोला गांवांत खूब फायली डिले जाल्ले आसा. इन्स्पेक्शन थोडे केला थोडे ते पास केला ते करूंक ना लॉट ऑफ कंप्लेंट्स हेज बीन डन वीच फायल्स आर नॉट बीन क्लियर्ड. सो त्या खातीर आज आमी सगळे आमी मेळून जाय आमी ताका विचारले फायली कित्याक पेंडींग आसा आनी आतां इन्शुरन्स दिल्ले आसा की थोड्याचे फायली लेस दॅन 300 थोडे फायली क्लियर जाल्ले आसा म्हणून 300 पार्टीज हॅव टू सरेंडर तिकडे फॉर्मेलिटी आसा पूण ते कोणाचे रिजेक्ट करून ना अँड विदीन 1 मंथ यू वील ट्राय टू क्लियर ऑल द रिमेनिंग फायल्स वीच हॅव कम टू हिज ऑफिस. ताजे ऑप्शन आयले सगळे फायल तो क्लियर करतलो हे ताणें आमकां आश्वासनां दिल्लीं आसा. सो त्या खातीर कितें फडणवीसांनी आमचे ऑनरेबल सीएमान खूब फायली साना दिल्ले आसा तेन्ना मातसो भाव वतलो की आमच्यो फायली कित्याक क्लियर जायना फॉर्मा कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर्म नाशोला आनी बाकीचे एरिया लायक म्हापसा दोन वॉर्ड आसा वॉर्ड नंबर 17 आसा नाशो आसा बासोर आसा पायजेर आसा लॉट ऑफ हावजीस अंडर द मल्टीगड स्कीम बिलोंग्स टू प्रायवेट कोमनीदाद आनी खूब लोकांनी ऑलरेडी फायली घातल्या आसा आनी थोडे फायलीन प्रोसेस दिवचे सबमिटींग टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदाद. 4 जुलय सावन श्रीलंकेत 19 वर्सां पिराये सकयल्या खेळाडूंची क्रिकेट सर्त जावपाची आसा. ह्या सर्ती खातीर गोंयच्यान वेंकट चिरुगुरुपती ह्या खेळगड्याची निवड जाल्या. ह्या सामन्या विशीं गोवा क्रिकेट संघटनेचे सचिव गुरुदास शेटये हांणी म्हायती दिली. It is I would say, I would like to congratulate Venkat and proud moment for Goa Cricket Association for selecting a young talent from Goa who has been fast bowler, in swinger, he has showed tremendous performance. You see, he has taken 8 wickets for Goa for a Bengal match, which he has tremendously done very well. Early wickets he has taken for Coach Bihar Trophy, and we also, because of that, we could reach to quarterfinals, and this performance has helped him to get selected for Indian team midday, and which also shows that his selections been done, and we are grateful to selection committee of Indian team, also to his preliminary coaches who has helped him for Goa level. मुंबई गोंय महामार्गाचेर धारगळ आनी कोलवाळ पुला लागसार जाल्ल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातांत दिवचल साळ्यांतल्या रेश्मा रमेश राऊत आनी रमेश राऊत हांकां मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रेश्मा आनी रमेश हे दाम्पत्य दुचाकी वेल्यान प्रवास करत आसतना कोलवाळ पुला लागसार तांच्या दुचाकीक रिमेची येरादारी करपी ट्रकान नेटान धडक दिली. तातूंत दोगांकूय जाग्यारच मरण आयलें. फाटल्या 36 वरांत राज्यांतल्यान वेगवेगळ्या रस्तो अपघातांत 7 जाणांक मरण आयिल्ल्याची खबर आसा. पुलिसांनी घडणूक थळाक भेट दिवन कायदेशीर सोपस्कार पुराय केल्यात. कांय लोकांनी प्रतिक्रिया लेगीत उक्तायल्यो. काम चालू आसा थंयसर कंटिन्युअसली, सो एटलीस्ट ते कंट्रोल उरतलो हे म्हाका दिसता. आनी सरकारान हेचेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा आनी काळाची गरज आसा. कित्याक पेडणेकारां खातीर हे खूब त्रासदायक जालेले आसा आनी बाकीच्या हायवे खातीर बाकीच्या लोकांक आज जी एक परिस्थिती आसा हे आतां एक्चुली बिचोलीची गाडी म्हाका वायट दिसता. हे कितें दुर्घटना घडली अशें जावप म्हणजे कितलें वायट. सो हेचेर खरेंच सरकारान खंय तरी फुडें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा कितें तरी लक्ष घालतली इमिजिएटली म्हणून.
बर्मिंगहॅमच्या एडबिस्टॉन क्रिकेट मैदानाचेर काल राती जाल्ल्या सामन्यात भारतीय बायलांच्या क्रिकेट पंगडान पारंपारीक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानी पंगडाचो 64 धांवड्यांनी पराभव केलो. भारतान पयली फलंदाजी करून 170 धांवड्यांचो दोंगर उबो केलो. ताका जाप दितना पाकिस्तान पंगड 17 षटकांत 106 धांवड्यांनी बाद जालो. भारतीय पंगडांतल्या स्मृती मंधाना हिणे 44 बॉलांत 68 धांवड्यो काडल्यो. दीप्ती शर्मा 5 गडे बाद करून सामनोवीर हें नांव मेळयलें. दीप्ती शर्मा ही बायलां T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सर्तींत सगळ्यांत अदीक बळी घेवपी गोलंदाज थारल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.